मदर तेरेजाक सांत म्हण जाहीर केल्ल्या उपरांत हो उत्सव मनोवपाक गुड शेपर्ड असोसिएशनान चिंचणी हांगसर चित्रकला आनी निबंध बरोवची सर्त आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार एल्विस गॉम्स ह्या आदल्या फुटबॉल खेळगड्याचो भोवमान केलो। तशेंच नावेली हांगसर हो उत्सव मनोवपाक नुतेमारी मंत्री आवर्तीन फुतादो हाची हजेरी आशिल्ली। आरडीएस गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। गुड शेपर्ड म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आहा, मेन म्हणटा तो आमचो जेजू हो गुड शेपर्ड। आनी ताच्या उपरांत तेणें संवसारान नेमलेले सगळे गुड शेपर्ड आमी जावं ते कोणी पाद्री ब्रदर ते सगळे वावुरतात गुड शेपर्ड ऑर्गनायझेशनान एक रस्तो दाखोवपाक। आनी आयच्या दिसाक मदर तेरेसा जावन आसली गुड शेपर्ड, तिणें आपल्या अंडर जें काम केलें, जरी मरोन ती आतां खूब वर्सां जालीं, भुरग्यांक थोड्यांक खबर आसची ना, पूण हिस्ट्री वाचली जाल्यार आज गुगलाचेर सगळें मेवता। ह्या बायलेन इल्लीशी मोडकी आहली 1986 ती गोंया आयिल्ली, म्हाका अजून वड आसा। होली स्पिरीट ग्रावंडाचेर तिचो एक कार्यक्रम जाल्लो। त्या वस्तरेन आज एक आमकां एक डायरेक्शन दाखयल्लें आहा। हांव कालूच म्हणटालो, जरी जायते जाण आमचे भाव भयणी रोमांक गेल्यात ह्या कार्यक्रमाक आनी थोडे कलकत्ताय वचून काल पयर भायर सरलेले खूब जाण। गोंया तिचे 4 सेंटरां, कितले जाणांक खबर आहा म्हाकाय खबर ना, 4 सेंटरां जंय वचून पयलें जाल्यार तुमकां गमतलें। एक जावन आसा पणजे डॉन बॉस्को तेकोन, एक जावन आसा फातराडे, एक हांगा केपें आनी एक कारांबोली। हे सगळ्या सेंटरांनी कसो सांडलेल्या लोकांचो परामर्श जाता तें आमकां पळोवंक मेवता। आनी जे आमी वचोंक ना रोमाक जावं कलकत्ता हांगा आसात, ताणें केन्ना असो टायम काडून म्हाका दिसता थंय केन्ना तरी वचपाची गरज आहा, एकदां तरी वचून पळोवपाक। आनी आपल्याक जर टायम आसत तितूंतलो थोडो टायम तेंच्या सेंटरांनी केन्ना तरी वचून तेंची सेवा केली जाल्यार म्हाका दिसता मदर तेरेसाक व्हडलो ट्रिब्यूट। Today is a great day for all of us, where Mother Teresa is declared as a saint. And I can say I had the privilege of meeting Mother in 1990 when I was playing for Sargonkas. I met her at the Calcutta airport, where I spoke to her and she gave me a blessing. And when she asked my name, she had a pen with her where she wrote on my boarding pass, "God bless you, my son." And when she asked my name, I told her Avatan. And she saw the initial A which was on her pen. And she told me, "My son, take this. This is as a remembrance from my side to you." And today I have it with me. I kept it from 1990 and still I have it. And this is the biggest gift that Mother could have given me. Today she has been declared as a saint. And we are all proud of that. We are telecasting it in our church today, where all the people have gathered to see this beautiful celebration. I hope Mother Teresa blesses us all and keeps us under protection. आम्ही प्रोग्राम ऑर्गनायज केला, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, एसे कॉम्पिटिशन। मदर तेरेसाचे पावलांनी जे पावलांनी ती चलोन गेला ते पावलां आमकां फुडें व्हरोंक, फुडें ती फाटल्यान वचोंक आमच्या सगळ्या भुरग्यांक कळूनी की तियेलें जिविता, आपणा जिविता वॉट शी हॅव डन एंड वॉट वी नीड टू डू टू फॉलो हर फुटस्टेप्स। To the sports, even we have called to give a honor to many of the sports people from Goa, so that we can even tell them that through Mother Teresa we can even come up through the sports. Mother Teresa, born on 26 August 1910. She loves children because when children laugh, she also loves looking them. She loves all poor. She used to help poor by giving food to eat and to clothes to wear. By doing this, she feels very happy. She likes to help people by helping them, by giving some money, by giving food, by giving clothes, because of this all loves her. I also love Mother Teresa. Thank you, Mother Teresa.